प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी ह्या हाबरच्या ल्हानशा माणकुल्या गांवांत सान फ्रांसीस शेवेराची फिरगोज जी 50 वर्सां तिका सोंपतात आनी फाल्यांच्या दिसाक हो भांगराचो उत्सव आमी समोरताव. हाबरच्या सगळ्या फिरगोशकारांक खूब खुशालकाय भोगता. देखूनच फाल्यांच्या दिसाक मिसाची भेट आनी ल्हानसो प्रोग्राम आमी दवरलेलो आसा. कित्याक ही खुशालकाय आमकां भोगतना आमी आमच्या आस्काऱ्याक दिनवासूंक सोदतात. ह्या जाग्यार कोपेल आसल्यार 150 वर्सां जालीं आनी फिरगोश केल्यार 50 वर्सां आमकां भोगतात. म्हणटूच खुशालकायेच्या उमेदीन भरून आमी सगळीं फिरगोशकारां देवाक दिनवासूंक सोदतात. आमच्या आस्काऱ्याक आमी दिनवासूंक सोदतात. देखूनच फाल्यांच्या दिसाक आमी 4 वाजता मिसाची भेट दवरलेली आसा. खेरीतपणीन ह्या आमच्या आस्काऱ्याक आनी आमच्या देवाक दिनवासूंक. देखूनच तुमकां सगल्यांक हे खुशालकायेन वांटो घेवंक हांव येवकार दितां. आज ह्या गांवांत जायतो लोक वावर करून आपलें पोट भरून आपलो भावार्थ वाडोवन संवसारांक हांगा थंय शिंपटलो. त्या लोकांक बरेंपण मागता. जायत्या लोकांनी हे फिरगोचे सवे आपलो सहकार तेंको दाखयलो. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी आमच्या केस हाबरच्या फिरगोच्या पोरचेक तांच्या पासत देवाचें बरेंपण आनी बेसांव मागता. कित्याक ह्या आस्काऱ्या सवे सदांच तांणी बरेंपण दाखयलें. वेगवेगळे तरेचो लोक ह्या हाबरच्या गांवांत रावून गेला. जावं आपल्या परदेसांत आसा जावं गोडे दुसऱ्या गोंयांत जाग्यार आसा. तांकां सगल्यांक हो देवाचो आनी आमच्या आस्काऱ्याचो आशिर्वाद मागता. आनी 50 उत्सव आमी दर एकली समोरपतना आमच्या दर एका कुटुंबाचेर कुटुंबाच्या वांगड्याचेर जे यादनीक वावरून गेल्यात तांचेर आशिर्वाद मागता. आनी खेरीतपणीन फाल्यांच्या दिसाक आमी उत्सव आमी समोरपतना दर एकली तुमी भाग घेतली तांचेर हो सान फ्रांसीस शेवेर आमकां बेसांवांनी भरून आमची खुशालकाय वाडयतना आमची ओतमीक वाडाय करून आनी होच भावार्थ आमी 2 दिसाक दर गोडेक जे फिरगोचेन आमी दर आयताराक परगट कोत्तात तोच भावार्थ आमकां संवसारांत परगट करूंक सान फ्रांसीस शेवेराची बेसांवां आनी कृपा आमकां दर एकल्याक फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया.